जेन्ना आय लीग पळय तेन्ना केली तेन्ना एक एक स्टेटीन शेमरांनी प्लेयर तयार जावपा लागले. हंड्रेड्स प्लेयर तयार जावपा लागले. कित्याक ताणें कोता आसतना सिस्टम केलो आय लीग क्लबान अंडर 10, अंडर 15, अंडर 16, 13, 18 ह्या भाशेन तयार करपा जाय गेमी. आनी ही पळय आय लीग पळय चलता तेन्ना इतली चॅलेंज जाली, सामकी मोठी चॅलेंज जाली आख्या इंडियेक. आनी आय लीगेक सारके लोक इतलो नेटान येतालो आनी बरी चलताली. आनी तेन्ना सजमोन येयलें की खरें इंडिया फुटबॉल मुखार वयतलो. एक 20 वर्सां नाका आय लीगेक. 20 वर्सांचेर व 19 वर्सांचेर आय लीगेचे एक स्पॉन्सराक लागून ऑल इंडिया फुटबॉल असोसिएशनान एग्रीमेंट केलो. रिलायन्स हे कडेन एग्रीमेंट केलो. FSDL म्हणून तेम कडेन एग्रीमेंट केलो. आनी तो एग्रीमेंट करता आसतना गोंयचो जनरल सेक्रेटरी आसलो आल्बर्ट कुलास. आनी तेन्ना एग्रीमेंट करता आसतना $700 crore म्हणून तेमी सायन मारली 15 years. 700 crore was 15 years to I League club. वर्साक 70 crore तेमी दिवपाचे म्हणून केले. पूण चोवपाक गेले जाल्यार हे 5 वर्सांक जेमी पळय एग्रीमेंट केला ते 5 वर्सांक तेमी 30 crore पासून दिले नाही. पूण सडनली जाले आतां 2 वर्सांनी आय लीग बंद करपाक ट्राय करताले ते झगडून 2 वर्सांनी बराबर पिताली आय लीग आनी आमी ISL आनी आय लीग बाराबर वयताली. आनी सडनली ते बाराबर वचपाक जायना म्हणटाय. आनी तो कितें करूं सोदता आज सुपर लीग मोठी ISL म्हणून सोदितलो. सुपर लीग इज नॉट गोइंग टू बी द ISL. प्रीमियर लीग इज नॉट गोइंग टू बी द ISL इन द कंट्री. प्रीमियर लीग पळय म्हणटा इज द आय लीग इन कंट्री. सुपर लीग पासून आय लीग इन द कंट्री बिकॉज इट 25 years. आनी 5 वर्सांनी गेम तरी तूं प्रोफेशनल म्हणटा. आनी प्रीमियर लीग म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता इंडियेचो फुटबॉल ते आज काबार करपाक. इंडिये फुटबॉल कितको वयर सकल तो तुमी सांगपाचें.